नमस्कार. आजच्या या फेसबुक लायव्हान तुमका सगळ्यांक येवकार एक महत्वाची बातमी घेऊन आम्ही तुमच्या पुढे लाईव्ह येयल्या. आज एक सरकारान महत्वाचो आणि व्हडलो निर्णय घेतला तो म्हणजे कंपेन्शनेट अपॉइंटमेंट जो जाता म्हणजे अनुकंपा तत्वाचेर जो अपॉइंटमेंट जाता गव्हर्नमेंट जॉब जे मेळटात आणि त्याच बरोबर जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटले कांय दिसा पयलीं तांच्यांनी एक आंदोलन जे आसले ते सुरू केल्ले की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक. सो अनुकंपा तत्वाचेर आनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाच्या येवजणे खाला आयज टोटल 99 जाणांक जे आसा त्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. सो हो आंकडो खूब मोठो आसा. सरकारान एक महत्वाचो निर्णय घेतला. आता अनुकंपा तत्वाचेर जांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात त्यांचो आंकडो आसा 71 म्हणजे 71 जाणांक अनुकंपा तत्वाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. जाल्यार 28 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्या. अश्यो दोनूय पद्दतीन मेळून 99 ह्यो नोकऱ्यो जातात. आता ह्यो ज्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या तेतून आमी जर पोस्ट खंयचे खंयचे पळयत जाल्यार ते आमी डिटेलान पळोवया. LDC जे आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला अनुकंपा तत्वाचेर तांकां 17 जाणांक LDC हे पद मेळ्ळा. MTS आसा ते 12 जाण कंपेन्शनेट स्किमी खाला आणि 21 जाण जे आसा ते स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे तांकां मेळ्ळा. टोटल ते जाता 33 MTS. LDC फक्त मेळ्ळे ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला 17. इन्व्हेस्टिगेटर ह्या पदांचेर 15 जाणांक ही नोकरी मेळ्ळ्या आणि ते आसात कंपेन्शनेट स्किमी खाला तांकां 15 जाणांक मेळ्ळ्यात. फील्ड वर्कर 16 जाण हे कंपेन्शनेट स्किमी खाला आसात आणि 6 जाण हे स्वातंत्र्य सैनिकांचे भुरगे आसात. टोटल मेळून 22 जाण हे फील्ड वर्कर्स आसात. त्या उपरांत ज्युनियर स्टेनो म्हणून जे आसात ते 4 जाण आसात ते कंपेन्शनेट स्किमी खाला तांकां घेतले तांकां मेळ्ळ्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक तो जॉब मेळूंक ना ज्युनियर स्टेनो म्हणटा तो. ड्रायव्हर 3 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब टेक्निशियन जे आहा ते 2 जाणांक कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतल्या तांकां मेळ्ळ्यात. लॅब असिस्टंट आणि फिशरीज सर्वेयर जे आसात हे एक जॉब फक्त कंपेन्शनेट स्किमी खाला घेतला तांकां मेळ्ळा. आणि सर्वेलन्स वर्कर हो एक पोस्ट जो आसा तो स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्याक जो मेळटा ताका एकट्याक मेळ्ळा. सो अशा तरेन टोटल ते 99 पोस्ट जातात. तेतून कंपेन्शनेट स्किमी खाला 71 जाणांक मेळ्ळ्या हे जॉब आणि स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जे आसा तांकां 28 जाणांक. सो 71 + 28 अशे ते 99 पोस्ट जातात. सो तो ही एक महत्वाची अशी अपडेट आसा आणि महत्वाची अशी असे निर्णय सरकाराचो आसा की 99 जाणांक आता डायरेक्ट थेट सरकारी नोकरी जी आसा ती बहाल केल्या. सो खंय तरी कांय दिसा पयलीं जे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांनी जावं जे एक आंदोलन केल्लें की तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून. सो त्या संदर्भात महत्वाचो असो निर्णय आता सरकारान त्यांना सांगिल्लें बी की आमी तुमकां नोकऱ्यो दिता आणि हे सगळें सांगले उपरांत तेंच्यांनी आंदोलन तेंचें उपोशण जे आहा ते फाटीं घेतलेलें. सो आयच्या दिसाची ही महत्वाची बातमी की 99 जाणांक सरकारान कंपेन्शनेट स्किमी खाला आणि जे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाची जी स्कीम आसा तेजे खाला अशे हे टोटल मिळून 99 जाण आयच्यान म्हणजे सोमारा हो आदेश आयच्या दिसा येयल्लो आसा. 99 जाण आयच्या सोमारच्यान सरकारी सेवेन रुजू जातले.